Why are these people not questioned? The RTOs and the other department who has to look after this, why are they not fined for not doing this? Why are we fined for everything? Now let's fine them, no, for not doing their duties properly. हांगा माझ्या शिपत्यान WhatsAppचेर एक पिक्चर्स आहा where the car doesn't show its number plate. त्या दिसा हांव एक ट्रक म्हाज्या फुड्यान वयता, ट्रक लोडेड एंड आय एम बिहायंड इट. तेजो नंबर प्लेट ना, सायडीक गेली पळोवपाक नंबर प्लेट आल्या, तोय नंबर प्लेट ना. ह्या ट्रकाक कित्याक धरूंक ना? ह्यो व्हडल्यो गाडयो काडात, पुलीस स्टेशनार दवरात, ग्लासीस तेंचे टेंटेड आहा जाल्यार काडात, नंबर प्लेट घालात, मागीर सोडात न्हू भायर. हे बिकॉज ऑफ दिस द एक्सिडंट्स आर टेकिंग प्लेस. एक्सिडंट करून पळोवतात ते, मागीर कोणाक धरतले? सगळ्यान पयलीं हांव म्हणटा की एक काल हो इन्सिडंट जालो. आमची एक भयण बाय रेमी पिड्यार जाली, व्हडली दुखद घटना जाली. हांवें जावंक जायनासलें. हें दीस इज बिकॉज ऑफ द नेग्लिजंस ड्रायवींग. आतां बाकीच्यांनी सगळ्यांनी सांगलां तशें ड्रिंकींग, ड्रायवींग, ड्रग्स स्मोकींग हें आतां हांगासर चल्लेलें आहा. आमी आसा अंजुना पुलीस स्टेशनार आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की वागातोर अंजुनाचे जे विलेजस आसा ते सद्या पुलीस स्टेशनार अंजुना पुलीस स्टेशनार जमलेले आसा. काल 11 तारीख शेनवार राती 8:30 ते 9:30च्या सुमार अशी एक दुखद अपघात घडलो. त्या अपघातान रेमी अल्बाक्यू जॉली जॉली रिसॉर्ट जे आसा वागातोर ताची ओनर एका एक्सिडंटान मरण पावलो. काल अशी एक घटना घडली ती म्हणजेच जी जॉली रिसॉर्ट मायोर रोमा जी ओनर आशिल्ली रेमी अल्बाक्यू ती खंय तरी आपल्या रिसेप्शनाचेर एंट्रन्सा कडेन फोनार उलयताली आणि त्याच टायमार एक हरियाणा रजिस्टर्ड कार गेटींतल्यान एका हाय स्पिडीन भितर सरली. त्यांच्या एंट्रन्सा कडेन देवतेंतल्यान खंय तरी ती स्पिडीन फुडें पावली आनी जी रेमी अल्बाक्यू आशिल्ली फोनार उलयताली तिका हिट जाली. ती अशी मेजर इंजर्ड जाली की तिका एम्ब्युलन्सांतल्यान जेन्ना हॉस्पिटलान व्हरताले खंय तरी अर्द्या वाटेक ती मरण पावली. अंजुना पुलीस थळाव्या जागेचेर पावून तेंच्यांनी पंचनामा केलो. दुसऱ्या दिसा फॉरेन्सीक टीम येयली, तेंच्यांनी पंचनामा करून इन्व्हेस्टिगेशनूय केलें. गांवकारांचो सद्या असो प्रश्न आसा की गाडी ती भितर सरली तरी कित्याक, अशें कितें जालें त्या राती आनी कसो काय तो अपघात घडलो. सद्या लोकांच्या मनात अशी मागणी आसा की जो अक्यूज आसा तेका खंय तरी अरेस्ट करून रेमी अल्बाक्यू आसा तिका पुरेपूर न्याय